बरं 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 रो हो 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 रा हा 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 रा बरं बरी 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 बरं 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 रिका शिकरी बरे बरे बरी 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 शुक्र 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 Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Father. Thank you. Thank you, Holy Spirit. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise God. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. आम्ही देवाचे प्रेझेन्स आम्ही आपणाया. आम्ही सुरुवातीचे आम्ही मागण्याद्वारे आमचे सेशन देवाची तसेच पवित्रात्म्याची मजत मागून आम्ही सुरू करूया. मोगाळा बापा अर्गां तुका दिता बापा आयच्या दिसापासून बापा आणि या वेळापासून बापा आयच्या दिसा आम्ही आमचो वावर करण आणि आमच्या कुटुंबांत तशेंच शेजारां इश्टा मंत्रां आणि आमकां कोण सकडी आज मेळ्ळ्या तांचे सगळे तुझ्या उतरा प्रमाणे तुझ्या संगातपणांत तांचे थंय वेव्हार करूंक तुवें आमकां तुजी कृपा दिल्ल्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा. आतां हो वेळ आमी परत तुज्या हजारपणांत करसूंक आनी तुजें उतर कितें सांगता तें आमी चित दिवन आयकून आनी त्या उतराद्वारे तूं आमकां कितें सांगूंक आशेताय तुज्या पवित्रात्म्याद्वारे ते आमी अत्रेगान हांगा हजर जाल्ल्या आमी अत्रेगान आमी राखून आसा बापा. हांव संपूर्ण रितीन तुका समर्पिता. तुज्या पवित्रात्म्याद्वारे तूं संपूर्ण म्हजो कंट्रोल कान घे आनी म्हजो ताळो आनी हांवें कितें उलयचें तें हर एक तुजें तावन तुज्या पवित्रात्म्याद्वारे तें येवच्याक हांव तुका अर्गां दितां आनी ताचें तावन हांगा हजर जाल्ल्यांक आनी तशेंच युट्यूबार पळयतल्यांक आयकतल्यांक आनी मुखल्या दिसांनी आयकतल्यांक हर एकल्याक तुज्या अभिशेकांत बरोवन तांकां तांचे थंय संपूर्ण तांकां सुटका मेळोवन तांचें जिवीत परिवर्तन जावच्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा. बापा तुजें उतर तें क्रियात्मक तुजें उतर तें दोन धरेच्या तलवारी प्रास चड कातरूंक शकता तसलें तुजें उतर आमकां आमच्या मेटांक दिवो आनी तुजें उतर चड आनी चड आमच्या जिविताक एक उजवाड आनी ते उजवाडांत कोण चलोवंक आशेता तो उजवाड स्विकार केल्ल्या हर एकल्यांक कितें तें खोटेपण कितें तें म्हणलेपण कितें तें तुजे विरोध अडकळ हाडटा त्या हर एका अडकळीक जेजू क्रिस्ताच्या नांवी हांव फरमायता भायर वचा कित्याक तुमकां जेजू क्रिस्ताच्या नांवी हांव फरमावन तुमकां दर्यांत वचून पडोवंक हांव कमांड करता बापा. हो अधिकार तुवें आमकां हर एकल्यांक दिल्ल्या खातीर तुज्या भुरग्यांक तुवें दिल्ल्या खातीर बापा तुका अर्गां दिता बापा. आयच्या दिसाच्या शिकोवणे वरवीं आमकां तुजें सांगातपण चड आनी चड लाभच्याक हांव तुका अर्गां दिता. हे मागणें करता
तुझ्या पुता जिजूच्या नामी आणि पवित्र आत्म्याच्या मजतीन. आमेन, आमेन, आमेन. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. आम्ही केदाळा आम्ही आत्म्यानं सोलोंक शकता. कोणी सांगित की प्रेज गॉड. ओके, आम्ही देवाचे उतार घालया. पहिले देवाचे योजना विषयात आम्ही कळीत जाऊया. जेरेमिया 29:11 घालया. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. 29:11. प्रेज गॉड. कोणी वाचतात की प्रेज गॉड. हांव वाचता. वय तुमचे पसत म्हज्या मनांत कसल्यो येवजण्यो आसात म्हूण हांव खरेंच जाणा. तुमच्या हिता पसत न्हय, तुमचे केस्ते पसत केल्ल्यो येवजण्यो. बरवशान बरललो फुडार तुमकां दिवचे खातीर केल्ल्यो येवजण्यो. पळय, आमकां देवान रसाचे जाल्यार रसलां जाल्यार हर एकल्या थंय एक देवाचे येवजण आसा. आतां एग्जाम्पल सांगचें जाल्यार आमकां मिनिस्ट्रींत आमी मस्त जण काम करता. आमी मिनिस्ट्रींत काम करतना आमी वेगवेगळे तरांचें काम करता. थोड्यांक प्रिचींग करचें, थोड्यांनी दुसऱ्या संगतींनी मेतर जावन कितें थंय जाय तें हर एक पळोवन कान घेवन ताचे प्रमाणे वावुरचें. आनी थोडे देवाचें उतर दिवन दुसऱ्यांक थंय आपोवन हाडचें. हे सर्व योजन देवान आदी आमकां संवसाराच्या स्थापने आदींच आमकां ताणें तें दवरून येवजण करून आमकां संवसारांत धाडलां. त्या खातीर हांगा म्हणटा, वय तुमचे पसत म्हज्या मनांत कसल्यो येवजण्यो आसात म्हूण हांव खरेंच जाणा. येवजण्यो नासतना देव तशें म्हणूंक साधना. कित्याक म्हळ्यार आमचो देव तो जिवंत देव आनी ताच्यो येवजण्यो आमचे थंय साकार जावच्याक हांवें देवाचे संगातपण हांवें जोडल्यार मात्र देवाच्यो येवजण्यो आमचे थंय जारी जातात. कोणायकी खंयच्याय मनशाक संवसारांत येताना ताणें पाड जायचे, ताणें बरें जिवीत जियोन वचो म्हणून देव सांगना वा देवाचें योजन तशें आसना. त्या खातीर हांगा म्हणटा, खरेंच हांव जाणा म्हणटा, तुमच्या हिता पासून हांगा क्लियर सांगता, तुमच्या बऱ्यापणा खातीर, तुमच्या बऱ्यापणा खातीर म्हणटा, तुमच्या हिता पासून. हित म्हळ्यार काल बरेंपण. हांव कितें बरेंपण, हांव कितें आशेतां. आतां म्हाका कितें जाय जें हांव बरेंच आशेतां जावं पुरो. म्हाका बरें जिवीत जायचें, बरें अभिशेकाचें जिवीत जायचें, बरें आमच्या फॅमिलीक बरें जायचें, आनी आमच्या हर एक आमकां कोण लागती आसा तांचें आमी बरेंपण आशेतां. तशें देवान आमकां हर एकल्या थंय तें बरेंपण पळोवचें तसलो गूण बरवशाचो आमचे थंय तो घाला. त्या खातीर आमी बरवशान आमी केदाळे आमकां बरवशान बरललो फुडार आमकां मेळचे खातीर देवान त्यो योजना केल्ल्यो आसात. त्या खातीर आमचो बरवसो आमकां बरेंपण आशेता. हर एकलो मनीस, कोणीय मनीस आशेना ताका पाड जावं दी वा बरेंपण अनुभव करूंक
सकानातले बरी जियोंकू तो बरोवच ना तो ताका कितें जाय हर एका वाटेन हर एका घडये हर एका वेळार कितेंय तो आशेता जाल्यार बरेपण आशेता. आतां हांगा आमकां देवान हर एकल्याक बरवशान बरलो फुडार दिवचे खातीर केल्ले येवजणे म्हणटा. तशेंच हांव म्हजे थंय वचूं गूण आसा जे हेरां थंय हांवें बरेपण पळोवचें तसलो गूण म्हजे थंय आसा जे. देव कशें आशेता हर एका भुरग्यां थंय बरेपण पळोवंक तो आशेता. त्यो येवजण्यो ताच्यो सुफळ जावंक तो वावुरता आमचे सवें. तशेंच हांवें हेरां थंय बरेपण पळोवच्या खातीर बरवशान बरलो फुडार तांकांय मेळचे खातीर हांवेंय वावुरचें. सो त्या खातीर हांगा देवाचें उतर आमकां म्हणटा म्हज्या मनांत कसल्यो येवजण्यो आसात म्हूण हांव करन्स जाना वय तुमचे पसत म्हळ्यार हांगा सकाळां पसत म्हूण सांगलां. तुजे पसत म्हूण इंडिपेंडंट सांगूं ना. तुमचे पसत म्हळ्यार हांव दुसऱ्याचें बरेपणी पळयचें. त्या खातीर हांगा तुजे पसत म्हणून सांगूं ना तुमचे पसत. हर एकल्या थंय बरेपण आमचो देव आशेता. सो त्या खातीर आमी देवाची खुशी हांगा जारी जायचे आनी देवाच्यो बसवण्यो हांगा हेरां थंय त्यो आमकां आमी पळयचे आनी देवाक ताचे वरवीं महिमा जायचे जाल्यार हांवेंय देवा सवें हांवें वावरूंक आसा. म्हजें कशें बरेपण हांव पळयतां तशेंच हांवें हेरांचें बरेपणी हांवें पळयचें म्हणटा. खाली आमचें मात्र न्ही. हांव म्हजें कुटुंब आनी म्हजें इतलें मात्र न्ही. त्या खातीर थंय सुरविल्ले क्रिस्तांव आसले थंय केदाळा शीस पेद्रो आनी शीस ते केदाळा जेजूची बरी खबर ती ते प्रसार करनासले ते दाळा ते थंय हर एकल्याचे कितें प्रॉपर्टी आसली कितें हें आसलें ते सर्तीक आसलें तांणी ते विकून थंय हाडून ते सुरविल्ल्या क्रिस्तांवांक त्या हातूंत ते वांटताले. थंय हाडून दिताले आनी ते वांटताले. सो त्या खातीर हांगा तुमचे पसत म्हणटा. तुजे पसत म्हणून सांगना. त्या खातीर आमी हर एकल्या थंय कितें म्हळ्यार देवाचो मोग हांव तो मोग देवाचो अनुभव करता जाल्यार कितें म्हळ्यार देवाक आमी कशें मानवता भावार्थां वरवीं मानवता. पूण आनी एक उतर आमकां देवाचें उतर आमकां सांगता मोगा मारिफात वावुरता तो भावार्थ. तो मोग नासल्यार आमचे थंय तो भावार्थ आसुनी फायदो ना म्हणटा. त्या खातीर भावार्थ समा रितीन वावुरचे जाल्यार मोग जायजेत. मोगा मारिफात वावुरता. मोग मेन. त्या खातीर देवाच्या उपदेशांत म्हणटा दुसऱ्यांचो पेल्यांचो मोग करीचे म्हणून देवाच्या उतरांत सांगता. पयलो तो जावन आसा देवाचो मोग आनी हांवें केल्ले बरी म्हजो मोग केल्ले बरी हांवें हेरांचो मोग करचो. त्या खातीर हांव केदाळा हांव देवाचें सांगतपण अनुभव करतां. ते दाळा हांव दुसऱ्यांचे पाड दुसऱ्यांच्या विशयांत हांव पाड चिंतूंक शकना. कित्याक म्हळ्यार आमचे थंय तो देवाचो मोग आमी अनुभव करता आनी तसो मोग हांव हेरांक वांटूंक म्हाका जाता. सो ते दाळा हांव देवाच्या सांगतपणांत जियोंक जाता. पूण आमकां देवान ड्युट्रोनॉमींत 30:19 म्हणटा विंसवण आमकां करूंक दिल्या. म्हळ्यार देव तो केदाळय स्वार्थी न्ही. आमकां संवसारांत धाडला जाल्यार तो आमकां विंसवण करचें आमच्या हातांत आसा. सो त्या खातीर म्हाका खंयचें बरें जाय जे संवसारी
संसार कसो चलता त्या प्रमाणे हांवें चलाचें की वा देवाच्या उतराप्रमाणे हांवें विधेय जावन चलाचें की म्हळ्यार विधेय म्हळ्यार देवाच्या उतरांक हांगा विधेय जावचें. देवाचें उतर हांव केदाळा हांव सत मानता आनी विश्वास कर हांव म्हज्या जिवितांत तें हांव एप्लाय करतां. त्या दाळा हांव देवाच्या सांगातपणांत हांव चलोवंक जाता. त्या दाळा हांव ते केदाळ हांव विसवण करतां. त्या दाळा हांव देवाच्या सत्ते विशयंत देवाच्या सांगातपणांची हांव विसवण करतां. सो त्या खातीर केदाळा देवाच्या सांगातपणाची विसवण करतां. त्या दाळा हांव देवाच्या उतरांचो मोग करतां. म्हळ्यार आमकां पयले सुवातेर कळाचें उतार म्हळ्यार जिजूत म्हणून आमकां कळाचें. जॉन 1:1 आमकां सांगता वेळा काळा पुर्वी सोबद आसलो, सोबद देवा समें आसलो, सोबद देव जावन आसलो, सोबद मनीस जालो. अशें जावन त्या खातीर आमी उतार म्हळ्यार थंय जिजूच. हांव केदाळा हांव देवाच्या उतरांचो मोग करतां. देवाचें उतर हांव स्विकार करतां आनी देवाचें उतर स्विकार केल्यार हांव देवाचो मोग केल्ले बरी. कित्याक जिजून सांगलां म्हाका पळयल्लो तो देवाकी पळयता, बापाक पळयता. सो केदाळा हांव जिजूचो मोग करतां. आतां हांवें जिजूचो मोग करचो म्हळ्यार ताणें आमकां कितें शिकयलां वा ताणें आमकां कितें सांगलां त्या प्रमाणे हांवें म्हजें जिवीत रुता करचें जावन आसा. आतां काल आमी जाकेवाच्या विशयांत आमी सिस्टरान बरें टिचींग दिल्लें काल. सो त्या तातूंत आमी आयकलें जाकेव केदाळा तो जिजूक पळोवचो ताचे कडेन पळयचे म्हणून ताका एक आशा भोगली, ताका एक बरवसो भोगलो आनी ताणें जिजू विशयंत आयकल्लें पयलें. तो कितलोय म्हळ्यार तो पब्लिकान जावन आसलो, तो टॅक्स कलेक्टर जावन आसलो आनी तो लिडर जावन आसलो तांचो. आनी तांकां त्या मनशांक टॅक्स कलेक्टरच्या मनशांचो तो लिडर जावन आसल्यान ताका ते पातकी मनीस म्हणून सोसायटी तांकां वलावन आसले. सो त्या खातीर जिजून केदाळा ताका सांगलें सकला देव. आतां हातूंत पळोवंक गेल्यार जिजू म्हणटा वेगी सकला देव म्हणटा. इंग्लीश बायबलांत आसा मेक हॅस्ट म्हणटा अँड कम डावन फॉर टुडे आय मस्ट अबायड एट द हाऊस म्हणटा. हांव तुज्या घरांत येवन हांव तुज्या सांगातपणांत रावता म्हणटा. अबायड म्हळ्यार सांगातपण. इंग्लीश बायबलांत ते अबायड म्हूण दिलां. सो त्या खातीर आमी केदाळा जिजू ताणें जाकेवान केदाळा तो जिजून सांगिल्ले कुडले तो सरळ सकयल देवलो. पूण ताचे वरणी पयलें एक आसलें तो क्रावडाचे वरणी म्हळ्यार थंय लोकांचो जोमो चड आसल्यान लोकांच्या जोम्या वरणी चड पयलें वचून म्हळ्यार तेणें पाशार जावचो आसलो, ताचे सगळे लोक आसा म्हणून गोत आसले आनी तो ताका कळयलेंच तेणें जिजू पाशार जाता म्हणून तो वचून रुकार सोडून पयलें म्हळ्यार लोक येवच्या पयलेंच तो वचून तो रुमडीच्या रुकार रावलो, बसलो. सो थंय तावन ते जिजूक कळ्ळें पळय ताचे काळजाची आशा म्हळ्यार ताका एक आशा आसली. सो त्या खातीर आमकां केदाळय देव आमचें काळीज पळयता. म्हाका कितें आसा म्हज्या काळजांत संवसारी संगती आसा जाल्यार देवाक म्हजे सोमें काम करूंक जायना. त्या खातीर केदाळा जिजून ताका सांगलें सकला देव वेगी सकला देव हांव आज तुज्या घरा रावता, तुज्या सांगातपणांत रावता म्हणटा. कशें ते दळा जिजू पळया तो एक बरवसो दवरून आयिल्लो मनीस आनी ताका चिंतिनातलें ताणें चिंतूंकी नासतलें जिजू ताचे कडेन उलयत आनी जिजू ताच्या घरा येवन रावत.
पळय आमकां यांच जाता आमच्या जिवनांत आमचे थंय देवान येवजण्यो दवरल्यात त्यो कोल्यो म्हणून आमकां गुर्तुना. कशे जाग्यो गुर्तुनातले जिजू तो एक पातकी मनीस म्हणून ताकाय गुर्त आसले. कित्याक म्हळ्यार ताणें मागीर सांगलें थंय हांव कितें हांवें सर्तीक खावन गेलां तें हांव 4 वांट्यान फाटीं दिता म्हणून. हांवें कितें सर्तीक हांवें लेखावर वर्तें हांवें खावन गेलां तें हांव 4 वांट्यांनी तांकां फाटीं दिता. सो पळया तें ताचे रिपेंटन्स, तो रिपेंट जालो. तो केदोळा तो ताणें पश्चाताप पावलो आनी ताका कळ्ळें म्हजें जिवीत अशें आसा आनी हांवें हातूंत बदलीचें. हें जाय आमचे कडेन हर एकल्या कडेन. आमचे कडेन केदोळा तें तो मनोभाव येता, रिपेंटन्साचो मनोभाव आमचे थंय केदोळा येता तेदोळा आमचे थंय देव आमचे थंय काम करूंक शकता ताच्या पवित्र आत्म्याद्वारे. आता आमी 1 Peter 1:23-24 काडया. Praise God. Thank you, Jesus. कारण ससनाक जियेतल्या आनी बळतल्या देवाच्या उतरा मारिफात तुमकां पुनर्जल्म लभला. वो जल्म विनाशी मनशांतावन न्हय, बगार अविनाशी देवातावन तुमकां मेळ्ळा. हांगा देवाचें उतर आमकां स्पश्ट सांगता हांवें बदलाचें जाल्यार ताका देवाचें उतर मात्र साद. हांवें देवाच्या रिलेशनशिपांत आसाचें जाल्यार हांवें देवाच्या उतरांचो मोग करीचें आनी देवाचें सांगातपण हांवें ताच्या उतराद्वारे मात्र अनुभव करूंक जाता. आनी देवाचें सांगातपण हांव जोडले वेळार तें रिलेशन हांव जोडले वेळार तेदोळा हांव म्हजे थंय देव काम करूंक शकता. आतां हांगा कारण ससनाक जियेतल्या आनी बाळतल्या देवाच्या उतरा मारिफात तुमकां पुनर्जल्म लभला म्हणटा. आमकां अशेंत न्हय आमी एक कस्टम आमचे कालें केलें आमकां एक नवें जिवीत लभलें वा आमकां आनी कितेंय आमी आमचे सिस्टम आदारल्यो थोड्यो ताचे वरवीं हांव पुनर्जल्म जालो तें न्हय. हांगा देवाचें उतर आमकां स्पश्ट रितीन म्हणटा ससनाक जियेतल्या आनी बाळतल्या देवाच्या उतरा मारिफात. हे आमी उडास तोरये आमी रिपेंट जावन आमी बदलता जाल्यार आमकां कारण ससनाक जियेतल्या आनी बाळतल्या देवाच्या उतरा मारिफात मात्र हांव पुनर्जल्म हांव जोडता म्हणून. ना जाल्यार हांव अशेंत चेंज जाता म्हज्या प्रयत्नान. हांव कितें करता हांव संवसाराच्यो रिती रिवाज्यो हांव पाळतां आनी संवसारान म्हाका कितें सांगतात त्या प्रमाणे हांव करतां आनी हांव थोड्यो दंडवण्यो करतां आनी हांव कोण कितें सांगता त्या प्रमाणे हांव चलतां आनी हांव देवाक मानतां आनी म्हजो पुनर्जल्म जाता जोडता म्हळ्यार हें साधना. हांगा आमकां क्लियर ताच्या देवाच्या उतरांत आमकां सांगता देवाच्या उतरा मारिफात मात्र आमकां पुनर्जल्म लाभता. वो जल्म विनाशी मनशांतावन न्हय. पळय आमी आमकां हांगा दिला प्रत्येक वो जल्म विनाशी मनशांतावन न्हय, बगार अविनाशी देवातावन तुमकां मेळ्ळा म्हणटा. ससनाच्या ससनाक बाळतल्या देवातावन आमकां मेळ्ळा. आतां ससनाच्या ससनाक बाळतल्या देवातावन आमकां पुनर्जल्म लाभला जाल्यार वो जल्म आमी जोडुल्लो आतां जल्म आमी नवो जल्म आमी जोडता
तो जल्म आमकां निरंतर आमचे थंय वळता, कित्याक ते ताका आमचो देव तो थंय ससनाच्या ससनाक जियेता. आता ताणे दिल्लो तो जल्म, ताच्या उतरा मारिफात दिल्लो तो जल्म, तो आमचे थंय ससनाच्या ससनाक बाळता म्हणटा. कित्याक हांगा नेक्स्ट वर्स आमी पळयल्यार 24 इल्लें वयर करा ते. पवित्र पुस्तक म्हणटा, सगळ्या मनशाकडो तना बरी, सगळी ताची महिमा तनाच्या फुला बरी तन भोवता आनी फूल झडता, पूण सोम्याचो शब्द ससनाक बाळता. हो शब्द म्हळ्यार तुमकां प्रगट केल्ली बरी खबर म्हणटा. तेका देवाचें उतर आमकां हांगा स्पश्ट सांगता, सगळ्या मनशाकडो तना बरी. कित्याक तन आसता, आज आसता, फाल्यां भोवता, आनी तांतू फुलां आयल्यार तेय झडता. तशेंच मनशाचें कितें तो संवसारांत आसा, ते संवसारांत कुडी रुपान मनीस आसा, ही कूड आमी ती सोडूंकूच आसा संवसारांत, आनी ती विनाशी, ती कूड जावन आसा विनाशी. पूण हांव केदाळा तो ससनाच्या ससनाक बाळच्या देवात हांव तो पुनर्जल्म हांव जोडतां देवाच्या उतरा मारिफात. हांव देवाच्या उतरा मारिफात केदाळा हांव जोडतां तो पुनर्जल्म. ते पुनर्जल्म म्हळ्यार आमचो कंटिन्यू रिलेशनशीप आनी इंटिमेसी म्हणयात आमची. सो तो संबंध तो कंटिन्यू आसता, आनी तो देवाच्या उतरा मारिफात मेळिल्ल्यान आमी केदाळाय तो आमचे तावन पयस वचना. कित्याक एक पटी देवाच्या उतराची तान लागता एका मनशाक, आनी तो तांतू अभिषेक जाता, आनी तो ताचे तावन पयस वचना. कित्याक देवाचे प्लॅन आनी पर्पस आमकां उडोवलो. आमी जेरेमिया 29:11 सांगिल्ले बरी, देवाच्यो येवजण्यो केदाळा हांव देवाच्या सांगातपणांत आसा, तेदाळा देवाच्यो येवजण्यो त्यो जारयेक येतात. त्यो येवजण्यो हर एक बरवशान बरलेलो फुडार आमकां दिवच्या. त्यो आत्मीक वाठारांत आसल्यो. हांव केदाळा ते संबंध देवा सोवे म्हजे रिलेशनशीप. आतां आमी एका वाटेन आमी मागणें म्हणटा. मागणें म्हळ्यार निजावण ताचो अर्थ संबंध. हांव केदाळा त्या संबंधांत आसता, तेदाळा म्हजे सोवे देवाची येवजना, बरवशान बरलेली ती येवजना, ती म्हजे सोवे ती जारीक जातात. कशें जाकेव ताणें चिंतूंकूच ना, ताच्या घरा ताच्या सांगातपणांत जेजू येवन रावता म्हणून. तशेंच आमचे सोवेय कितें आमकां देवान आशिर्वादांनी भरिल्लें, कितें आमकां अभिषेकान भरिल्लें, देवान कितें आमकां तो अधिकार दिल्लो, हर एक अधिकार, अभिषेक, आशिर्वाद आमी ह्या संवसारांत आमी अनुभव करूंक शकता. सो त्या खातीर हांगा आमकां सगळ्या मनशाक कळतना बरी, सगळी ताची महिमा तनाच्या फुला बरी, पूण तन भोवता आनी फूल झडता, पूण सोम्याचो शब्द ससनाक बाळता. हो शब्द म्हळ्यार तुमकां प्रगट केल्ली बरी खबर. ही बरी खबर केदाळाय ताका एंड ना. सो त्या लागून आमी ती बरी खबर कोण धरता, तो मनीस ससनाच्या ससनाक बाळचे तसलो एक व्यक्ती जावंक शकता.
एक देवाचो एक देवाच्या योजनाप्रमाणे तो एक देवाचो भुरगो जावन संवसारांत जियोंक शकता. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. त्या खातीर आमकां हर एक अथॉरिटी आमकां दिल्या. आमकां मार्क 11:23 काडया आमी. प्रेज गॉड. खरेंच हांव तुमकां सांगता, कोणेय या दोंगराक उठ आनी दर्यांत वचून पड म्हणून सांगून आपल्या अंतस्करणांत दुबाव नासतना आपले कितें सांगलां ते घडतले म्हणून सत्मानीत जाल्यार ते ताणें सांगले बरीच जातलें. प्रेज गॉड. हांगा देवाचें उतर सांगता खरेंच म्हणटा. हे खरेंच म्हळ्यार हे 100% म्हणून अर्थ. हांगा इंग्लीश बायबलांत वेरीली वेरीली म्हणटा. सो हांगा खरेंच म्हळ्यार हे हर एकल्या थंय घडता. कित्याक हांगा इंग्लीश बायबलांत आमी सांगल्यार whosoever म्हणून एक शब्द आसा. whosoever म्हणून म्हळ्यार कोणेय सांगल्यार जाता. पूण कोणेय सांगल्यार जाता म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताक सत्मानलो, जेजूच सोमी सोडवणदार, ताचे वरवीं म्हाका सोडवण लाभल्या म्हणून ताणें पातयेल्यार आनी हांव हर एका सोडवणेंत हांव हर एका बंदडेंत हांव भायर आयला म्हणून ताणें मानून घेतल्यार सोमी जेजू क्रिस्त म्हजे खातीर जिवन जालो आनी म्हाका एक नवें जिवीत ताणें दिलां ताच्या जिवनपणा वरवीं. म्हणून हांव केदाळा सतमानता ते दाळा हांवें ते सतमानलो कोणेय. त्या खातीर हांगा देवाचें उतर म्हणटा खरेंच हांव तुमकां सांगता, कोणेय या दोंगराक उठ आनी दर्याक वचून पड म्हणून सांगून आपल्या अंतस्करणांत दुबाव नासतना. आतां हांगा दोंगर म्हळ्यार आमी हें चिंतूंक आसा वो थंय आसले गुडे दोंगर गे म्हणून. हांगा दोंगर म्हळ्यार आमकां आमचे थंय देवाच्या योजना प्रमाणे आमकां जियोंक जायना. आमी आतांय बंदडेंत आसा म्हणून जाल्यार वा आमकां कितेंय पिडा शिडा आसा जाल्यार वा कितेंय आमकां देवाच्या सांगातपणान जियोंक आमकां कितें आडकळी येतात, त्या हर एका आडकळीक आमकां उलोवचो फर्मावचो अधिकार आमकां दिला. हे हांगा म्हणटा कोणेय या दोंगराक, कोणेय या पिडेक, कोणेय या दुखीक, कोणेय या कश्टाक, कोणेय या खंयच्याय समस्यांक, कोणेय खंयच्याय कोण आपल्या अंतस्करणांत. हांगा आनी एक इम्पॉर्टंट गजाल आसा. हांगा अंतस्करणांत दुबाव नासतना. आतां सांगतना हे जाता गी जायना गी, जाता गी हांवें म्हळ्यार जाता गी. हे दुबाव आसा जाल्यार आमी भावार्थान आमी देवा सरशीन आमी एक सांगातपण आमी जोडूना म्हणून अर्थ. आमी देवाचें सांगातपण अनुभव करूना म्हणून अर्थ. म्हजे थंय दुबाव आसा जाल्यार ते तुवें कितले पोटी उसार 500 पोटी उसार तुजे कडेन जायना, कोणाय कडेन जायना. त्या खातीर हांगा पयलें म्हळ्यार whosoever कोणेय सांगयत, पूण ताका एक कंडिशन आसा, सोम्या जेजू क्रिस्ताक सतमानलो आनी अंतस्करणांत दुबाव नातलो. आनी हांव कितें सांगता ते 100% जाता म्हणून खात्री.
ह्यो 3 संगती म्हजे थंय आसा जाल्यार ते खंडीत त्याच घडये भावार्थ म्हळ्यार नाव, इंग्लिश बायबलान नाव. सो त्या वेळारच ते कार्य करूंक सुरू जाता. कित्याक हांगा देवाचें उतर सांगता, दुबाव नासतना आपलें कितें सांगलां तें घडतलें म्हणून सत्मानीत जाल्यार, घडतलें म्हणून सत्मानीचें, खंडीत खात्री ताका आसाची, तें ताणें सांगलें बरीच जातलें. कित्याक देवाचें उतर 100% काम करता. देवान आमकां अशंत दिवना. देवान आमकां ती जेजू मार्फत दिल्ली ती बरी खबर आमकां अशंत दिवना. ते जेजून हर एक आमचे सोबे म्हळ्यार आमी नातले आमचे पुर्वज आसले जाल्यार त्या टायमार जेजून ते हर एक प्रॅक्टिकली करून दाखयलो. आनी ताचे शीस जेजू सांगत आसले शीस आनी ताचे उपरांत जाल्ले सकडी शीस हर एक शीस तांणी ते अनुभव केला. केदळ आमचे थंय दुबाव येता. दुबाव म्हळ्यार देवाच्या सत्ते विरोध उसारचें जावन आसा. देवाच्या सामर्थ्य विरोध हांवें विरोध उलोवचें वाचिंचें जावन आसा. देवान दिल्लें बरें येवजण हांवें ताचे वयर दुबाव घालून हांवें ताचें येवजण तें पंथाक पावनांतलें बरी करचें जावन आसा. त्या खातीर दुबाव भावार्थाचो मेन दुस्मान. त्या लागून आमी केदाळय दुबाव आमचे थंय आसूं नजो. हांव कितें देवाचें उतर उसारता जाल्यार त्या वेळारच तें जालां म्हणून हांव सत्मानीचें. तो अधिकार आमकां दिला देवान, भरपूर रितीन दिला. हर एकल्याक जाय तितलो भावार्थ दिला म्हणून देवाचें उतर आमकां सांगता. सो त्या खातीर आमकां हर एकल्यांक उसो एवर से म्हणून आसा. उसो एवर से कोणी तो सांगता जाल्यार ताचे थंय तें घडतलें. पूण तें देवाच्या उतरा प्रमाणे आसा जे आनी देवाच्या उतराक सरी जाल्लें आसा जे आनी दुबाव नातलें आसा जे आनी तें उलोवनें म्हजें उतर तें देवाच्या उतरा प्रमाणे भावार्थान बरयल्लें उतर जायचें. ते दाळा तें कार्य आमचे थंय वा कोणा थंय उसारता तें कार्य 100% जाता. त्या खातीर आमकां देवान ताची भुरगीं करून आसतना तो अधिकार दिल्लो. पूण आमी आमच्या पुर्वजांनी आविदेयपणा वरवीं आतां आविदेयपण म्हळ्यार कितें कळटा की गोत तुगे? आविदेयपण म्हळ्यार म्हजे थंय कार्य समा देवाच्या उतरा प्रमाणे जावना म्हणून न्ही, पूण हांवें जेजून कितें केलां तें हांवें सत्मानी नासतना हांवें करच्या कामा वयर हांवें म्हजो विश्वास दवरचो. आविदेयपण म्हळ्यार म्हजी एबिलिटी हांवें घालची. आतां थंय कितें जालें? एदनाच्या बागेंत देवान सांगलें ह्या रुखाचें फळ खाय नजो, तुमी केल्यार मरतात म्हणून. मरतात म्हळ्यार थंय मरण म्हळ्यार आमी देवा तावन डिस्कनेक्ट जावचें जावन आसा. देवा तावन पयस वेचें जावन आसा. देवाची हर एक आशिर्वादां अधिकार दिल्लो एनॉयंटींग दिल्लें तें हांवें ब्लॉक करचें जावन आसा. त्या खातीर हांव म्हज्या सेल्फाक हांव केदाळा वड करतां. म्हजे तावन तें जालें, हांवें तें केलें, हांवें म्हजे वरवीं तें जालें, हांवें तशें सांगले वरवीं जालें. हांव केदाळा सांगतां ते दाळा हांव देवा थंय आविदेय जातां. हे आमी स्पश्ट उडास तोरीचे कितेंय जालां
कित्याक हांव जेजू देवा तावन आयिल्लो, देवाचो भुरगो जावन ह्या संवसाराक आयिल्लो, देवाच्या योजना प्रमाणे हांव आयिल्लो, आनी हांवें ते आमच्या पुर्वजांनी ते वगडावन तो सैम आमचे थंय आसा जाल्यार जेजू क्रिस्ता मारिफात आमकां तो प्रत्येक ताच्या मरणा द्वारे आमकां देवा थंय आमकां एकवट जाल्ले वरवीं हांव प्रत्येक देवाचो भुरगो जेजू मारिफात जेजू क्रिस्ताच्या एकवटा वरवीं हांव देवाचो भुरगो जालो. हे आमी केदाळे उडा स्टोरीचे. त्या खातीर आमची एबिलिटी हांव केदाळा मुखार दवरतां तें व्हडलें एक आविदेयपण. थंय देवान सांगलें त्या रुखाचें फळ खायनाका, आनी केदाळा ताका येवेक आनी सैतानान येवेक नाडलें. देवाचे उतार त्या वेळार ती विसरली आनी देवाचे उतार तिणें निर्फळ केलें. देवाची बसवणी तिणें निर्फळ केली. त्या वरवीं त्या लागून देवाचो आनी मनशा मदलो तो आत्मीक संबंध आसलो, आशिर्वादाचो, अधिकाराचो, एनॉयंटिंगाचो तो हर एक संबंध थंय ब्लॉक जालो आनी आविदेयपणाचो आविदेयपण सगळ्या मनशा कुळाक व्हडलें. आनी थंय तावन मनशाक स्वार्थ, अभिलाषा आनी हर एक म्हाका जाय, हांवें करीचें, म्हजें म्हणलें हे स्वार्थपण थंय आयलें. त्या खातीर कोण बॉर्न एगेन जाता, बॉर्न एगेन जाल्लो मनीस, कित्याक हांगा कारण ससनाक जियेतल्या आनी बाळटल्या देवाच्या उतरा मारिफात आमकां पुनर्जल्म लाभला म्हणटा. हांगा आमी पुनर्जल्म लाभले मनीस आमकां कितें तें आत्म्यांत आमची आसा, आत्म्याचें फळ तें आमकां अनुभव करूंक जाता. त्या खातीर सांत पाऊल म्हणटा थंय आत्म्या प्रमाणे चला म्हणून. Galatians 5:16-26 काडया. 16:26. Praise God. Thank you, Jesus. त्या खातीर हांगा सांगता पळया, आनी आतां हांव तुमकां सांगता आत्म्या प्रमाणे चला, केदाळा रक्ता मांसाच्यो ओडण्यो तुमी ददोशी करची नात म्हणून. केदाळा हांव आत्म्या प्रमाणे चलतां, बॉर्न अगेन जाल्लो हर एकलो आत्म्या प्रमाणे चलता आनी ताचे थंय ते आत्म्याचे फळ. खंयची पुरा फळां आसात ती 5:22 आसा. वयर कर गे. मोग 22. पूण आत्म्याचे फळ हे मोग, संतोष, हांगा संतोष म्हूण दिला, इंग्लीश बायबलान ते जॉय म्हूण आसा, आनंद म्हूण आसा, समाधान, सोंसणीकाय, दयाळाय, बरेपण, विश्वासीपण, बळेपण, स्वादमन, असल्या संगतीक नियमशास्त्र लागू जायना. आतां आत्म्याचे फळ ते एक, पूण तांतू हे सर्व संगती हे तांतू आसात. त्या खातीर आत्म्याचे फळ म्हळ्यार खाली 1-2 आयटम न्हय, 1-2 संगती न्हय. हांगा हे पुरा आसता. मोग, संतोष म्हळ्यार आनंद, समाधान, सोंसणीकाय,
दयाळाई, बरेपण, विश्वासीपण, बळेपण, स्वादमान. स्वादमान म्हळ्यार काय? आम्ही रक्त मांसाच्यो वडण्यो आम्ही करिनातले म्हळ्यार रक्त मांसाच्या वडण्या प्रमाणे हांव जियेना, ताका म्हणचे स्वादमान. स्वादमान म्हळ्यार म्हाका फ्लॅशाक जाय, म्हज्या दोळ्यांक दिसता बरें, म्हज्या कानाक बरें आयकता, म्हज्या टचाक बरें अनुभव जाता, हे पुरा हांव केदाळ सोडटा तें स्वादमान. कितें तें आमकां देवाच्या उतराक येवंक, उतरां देवाच्या सवे जियेवंक आमकां कितें अडखळ येतात, त्या अडखळीक स्वादमान आमी केदाळ आमी सांडटा तें स्वादमान. बळेपण, बळेपण म्हळ्यार खालतेपण वा मोगाचे वा ते मोगाक रिलेटेड जाता. बळेपण म्हळ्यार इनोसेन्स म्हणटात आमी. बळेपण म्हळ्यार विश्वासीपण, एकामेका घोव बायला मध्ये विश्वासीपण, बरेपण, गुडनेस म्हणटात. हर एक बरेपण आमकां ताचे वरवीं अनुभव करूंक जाता. दयाळाय, आमी कोणायकी दयाळायेच्यो करण्यो करच्यो, ताच्या गरजेक पावचे, वा कितेंय दुसऱ्यांक बरेपण हाडचें तसलें बरेपण आमी तांचे थंय पळोवचें तसलें आमी मोन करचें. तशें सोंसणीकाय, आतां कोणी आमकां एक कितेंय रॉंग उतर सांगता, वा आनी कालय आमकां थोडे फावटी सिच्युएशन आमी चिंचे वरवीं वर्स्ट जाता, ते दाळा आमी उसारचें उतरां जावंक पुरो, वा हांव त्या एग्रेशन हांव कशें हांव रेस्पॉन्ड करता गी रिएक्ट करता गी, हें पुरो सुस्निकायेंत येता. समाधान म्हळ्यार गोत्ता आसा तुमकां हर एकल्यांक, आमी समाधानी मनीस म्हणटात. तो कितें सांगल्यार कांय उलयना सायबा, तो तशें इतल्याक आसता, तो बरें चिंतता हर एकल्या विशयांत. तशें हर एक आमकां तें आत्म्याचें फळ जाल्ल्यान तें हांव केदाळा तें देवा सवें जियेता, तें आत्म्याचें फळ, त्या फळांत आसलें हर एक हांव अनुभव करूंक शकता. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. रोमन्स 8:5-8 काढया. रक्तमासा काल जावन जी येतात ती रक्तमासाच्या अपेक्षाप्रमाणे जी येतात. आत्म्याचे पदवे काल जी येतात ती आत्म्याचे अपेक्षेप्रमाणे जी येतात. आता हांगा रक्तमासा काल जावन जी येतात म्हळ्यार आमी केदाळ आमच्या सेन्ससा प्रमाणे आमी जी येता. आतां गुर्त आसा आमकां देवान 3 पार्टांनी रचला म्हणून, हर एकल्या गुर्त आसा. स्पिरीट, सोल, मायंड. सोल आनी मायंड एकच तें, आनी बॉडी. म्हळ्यार आमकां मायंड आनी हांव केदाळ कुडी म्हळ्यार बॉडीक म्हाका हर एक बरेंत जायचें म्हणून बगता. सो हांव केदाळ ते रक्तमास म्हळ्यार संवसाराच्या वडण्या प्रमाणे आनी म्हज्या सेन्ससाच्या वडण्या प्रमाणे हांव जी येता जाल्यार ते रक्तमासाच्यो वडण्यो म्हणटात ताका. सो रक्तमास खाल जावन जी येतात ती रक्तमासाच्या अपेक्षा प्रमाणे जी येतात. आत्म्याच्या पदवे काल जी येतात ती आत्म्याचे अपेक्षे प्रमाणे जी येतात. आता आत्म्याच्या पदवे काल जी येवची ती आत्ता सांगले बरी, ते आत्म्याचे फळ तांचे थंय दिसून येता, आणि त्या फळांत असले ते गुण हर एक ते दिसून येतात, आणि ताचे वरवीं तो आत्म्यान जी येता की नागी म्हणून मनशाक आमकां
कळीत जाता. सो रक्त मासाचे अपेक्षेचं फळ मरण म्हणटा. हांगा तशेंत येवेन तेंत कित्याक सैतानान तिका सांगले ते तुम्ही मरणांत ते फळ तुम्ही केल्यार मरणांत बदलाक तुम्ही देवा बरीच जातल्यात. पण हे एक चिंता तांच्या मतींत ते आयलें आनी तांणी विसरली. कित्याक विसरली म्हळ्यार ती देवाच्या सांगातपणांत त्या बागींत आसली, एदनाच्या बागींत आसली. पूण हे संसार कित्याक तिका दोळ्यांक पळयतना ते फ्रूट बरें म्हणून दिसलें, ते सुबीत दिसलें, अट्रॅक्शन आयलें. सो अट्रॅक्शनाक ही बली जाली आनी तेंत तिच्या मतींत सैतानान सांगल्या प्रमाणे तिने नियाळलें आनी हें केल्यार हांव देवा बरीत जाता. पूण ती विसरली हांव देवा बरीत. कित्याक देवान आदामाक रचतना आनी आदाम आनी एवेक 2 आत्मे रचले, त्या दाळा रचतना देवाच्या सारक्याच्या आनी सुरपायाचे रचले. कित्याक देव आत्मो देखून मनशाक आत्म्यान रचले आनी ताचे उपरांत कूड केल्ली. थंय देवान ताच्या सारक्याच्या रचला म्हळ्यार हर एक देवा थंय कितें आसा, मनशाक कितें जाय जे संवसारांत देवा थंय संबंध दवरून जियोंक ते हर एक तांतू त्या आत्म्यांत आसले. कितेंच उणेपण तांतू नासलें. सो देवा थंय संबंध दवरचे तो एक अधिकारत मनयत आनी ती सगळी ती संपत्ती, ती आत्मीक संपत्ती ती थंय त्या आत्म्यांत आसली. ती अनुभव करच्या बदलाक त्या संवसाराच्या बुलोवण्याक आनी सेन्ससा प्रमाणे तिका बरें दिसलें आनी तें आयकलें. तिने ते उतार तिच्या मतींत नियाळलें. सैतानान सांगलें तूं देवा बरीत जाताय हें फळ केल्यार तूं मरा नाय. फर्स्ट ऑफ ऑल ताणें सांगलें तूं मरा नाय. पयली तूं मरा नाय. हें देवाच्या विरोध ते उतार आयकले. तशेंच आमी केदाळा संवसारांत जियेतना आमी कितें देवाच्या उतरांच्या विरोध आमी आयकता ते उलोवणे आमी विग्गीन धरता. कित्याक आमी संवसारांत जियेतना आमकां सबार पोवटी आतां पळया एक टीव्हींत एक न्यूज येता, ते एक बियाची न्यूज जाल्यार कितें अवघडाची न्यूज जाल्यार आमी ते घडये घडये घालतात आनी मनीस घडये घडये ते पळयतात. एक्झाम्पल कोविडाच्या टायमार कोविडाच्या त्या पिडेक कितले हायप केले लोक ते आयकोन ताचे थंय भिरांत आयली. आतां देवाचे उतर आयकल्यार काले येता. रोमन 10:17 सांगता आमकां देवाचें उतर आमी आयकोन आनी आयकोन आमकां बावार्थ येता. आतां आमी संवसाराचें आयकोन आनी आयकोन आमकां काले येता, भिरांत येता. त्या खातीर कितले जण मनीस त्या कोविडाच्या टायमार भियानच मेल्ले आसात. आमकां देवान 2 तिमोथी 1:7 सांगता देवान आमकां भिवंक करता तो आत्मो दिवना. पूण आमकां ते उतरांचो उडास ना जाल्यार, देवाच्या उतराची समजणी ना जाल्यार आमकां काल जाता. ती भिरांत आमी भितर काण घेता. कित्याक म्हळ्यार तूं खंयचो संदेश आयकताय त्या प्रमाणे तुजें थंय कार्य जाता. त्या खातीर सांत पाऊल म्हणटा केदाळे आमचे उलोवणे लिमिटेड आसाचे आनी हा या ना म्हणल्यार आमची जबाब आसाचे. हे सांत पावलान आमकां सांगलां. कित्याक म्हळ्यार सांत पावलाक आयिल्लें हायेस्ट रेव्होल्युशन. सो ताचे ते धर्मदूताच्या कृत्यांतावन ते संपूर्ण रेव्होल्युशनर आसा. ताका कितें ते जिजून ताका उगडापण दिलां तें पुरो ताणें लोकांक पत्रां बरोवन हर एकल्यांक ताणें तें कळीत केलां. सो आज आमी ते
धर्मताच्या कृत्या उपरांत आम्ही वाचल्यार आमकां खंडीत आम्ही एक नवी रचना जावन आम्ही देवा सोवे संवसारांत ससनाच्या ससनाक बाळचे तसली आम्ही मनशां जावंक पावता. प्रेज गॉड. थँक यू जीजस. थँक यू लॉर्ड. प्रेज गॉड. कोणायकी काही सांगूंक आसा गे? कोणायकी ऍड करूंक आसा जाल्यार ऍड करयेत. कोणायकी काही रेव्हलेशन आयलां जाल्यार ते तुम्ही सांगयेत. प्रेज गॉड. कोणाची टेस्टमनी आसा गी? थँक यू जीजस. तरी आम्ही एंड करूया. मोगाळा बापा, अर्गां तुका दिता बापा. या वर्त्या वेळा पसत बापा, बापा तू आमकां आज तुझ्या पवित्रत्म्याद्वारी सबार सतां तुजी तुवें आमकां कळीत केली. आणि आम्ही कशें तुजो अधिकार आणि तुझ्या आशीर्वादांनी आम्ही जियेवेत संवसारांत. आमच्या अंतस्करणांत दुबाव नासतना हांवें तो अधिकार कसो वापरयत म्हणून तुवें आमकां कळीत केलें बापा. बापा त्या खातीर तुका अर्गां दिता. बापा हांगा हजर जाल्ल्या हर एकल्यांक हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवी डिक्लेअर करता. हर एकल्या थंय कितें अडकळ आसा, कितें उणेपण आसा, देवाचो मोग अनुभव करूंक आनी देवान दिल्ले संपूर्णाचे जिवीत अनुभव करूंक कितें उणेपण आसा त्या हर एका उणेपणाक, हर एका दोंगराक हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवी हांव फरमायता. तुम्ही नासावन आसा, भायर वचून नासावन आसा. कित्याक तुमकां कितेंच अधिकार ना. हांगा आसली हर एकली जेजू क्रिस्ताचे एकवटांत देवाची भुरगीं जाल्लीं. बापा तुका अर्गां दिता बापा. हो अधिकार तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा. बापा हे मागणें करता तुज्या पुता जेजूच्या नांवी आनी पवित्र मजतीन. आमेन, आमेन, आमेन. प्रेज गॉड. थँक यू जीजस. फाल्यां आमची रिट्रीट आसा उरलाले. त्या खातीर सकाळी 9:30 तावन संजे 4 वरांपर्यंत आसतली. तुम्ही येया आणि हेरांकी तुम्ही आपण हाडा. आणि हर एकल्यांकी तो देवाचो अधिकार देवान दिल्लो. देवाची भुरगीं करून ताणें ताच्या सारक्याचो सरपयाचो आमकां रचले वरवीं आमकां हर एक देवाचे ताच्या भुरग्यांक आमकां ताणें दिल्ल्या हर एक अधिकार आमी जोडून घेवया आनी तो आत्म्याचे फळा वरवीं फळां मारिपाक आमी जियेवया. प्रेज गॉड. थँक्यू. तशीच आमची परवां 17 तारीखेतावन 21 मुसर न्हय सिस्टर? 21 मुसर 20 मुसर 20 मुसर 4 दिसांची रिट्रीट आसा. ताका रजिस्ट्रेशन आसतलें. त्या खातीर तुम्ही कोणाय आमकां अनिता सिस्टर, ब्रदर पीटर नाजाल्यार म्हाका कोणाय की आमकां आमच्या टीम मेंबर्सांक तुम्ही इन्फॉर्म करून सांगचें. प्रेज गॉड. थँक यू जी.